Goa Miles taxi app was roundly opposed by taxi drivers during the Kolwa Gram Sabha held on Sunday. Their grouse local are being deprived of customers due to this app-based taxi service. Taxi drivers present at the Gram Sabha alleged that Goa Miles taxi app is taking away the customers. They want Panchayat to take up this matter to Director of Transport Nikhil Desai and local MLA Churchill Alema. जायते भुरगे बसीन त्रास करून थोडे घाट गेलो आहे त्यांना बिझनेसच आहे ना सहा म्हटलं सरपंच आम्ही गायला ग्रामसभा गेलो पण तरी आमचे ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर जो आमचा निखिल देसाई आसात तेक एक लेटर करची प्लस आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटात एक करची पोलीस स्टेशनार करपा जाता जाल्यार कर आमचे लोकल MLA चर्चिल आलेमा तेका एक लेटर कर प्लस आमकां एक की बाबा हेचे कितें तरी मॅटर आमकां तर सॉल्व जाता जाल्यार बरें जालें कित्याक दीस आनी रात तेच वयताय भायर केलो पासून ते पर्सन येताय कोण ड्रायव्हर आहा कोण इलेक्ट्रिशियन आहा कोण मेकॅनिक आहा ते भाशेन हे टॅक्सीकारांगे बिझनेस आपल्यागे घर चलोवपाचें आपल्यागे फॅमिली पोसपाचें सो हे गोवा मायल्स स्टोरांगे हे भाशेन प्रॉब्लेम करता ते बंद जावपाक तुम्ही आमकां आदार दिले जाल्यार ते धोक्या बंद जातले देव बरें तो गोवा मायल्स येयल्लो आहे न्हू सो तेंचे ते आमगे लोकल विलेज सगळे सफर जाता आतां बिझनेस ना तेंगा लोन बी काण टॅक्सी काडली आहाय आनी तेंका गिरायक जायना आनी कितें आतां एपाची कितें एप मारल्यार रोखडे टॅक्सी पावता आनी तेंका बिझनेस मेळना सो ते मात केला ते टू रायट रेजल्युशन येयलें तेमी मूव करूंक लायला गोवमेंट धाडपा टू स्टॉप दॅट गोवा मायल्स आनी गिव बिझनेस टू लोकल पीपल. Our reporter Sandeep Tuyekar from Kolwa.